सांगले तिसवाडीचो सोशल स्पोर्ट्स आणि कल्चरल सेंटरान 2 ऑक्टोबराक तिसवाडी आणि फोंडा तालुका मर्यादित 11व्या हिंदी भजन सर्तीचे आयोजन केला। ह्या सर्तीचे खाशेलपण म्हळ्यार ह्या सर्तीन तिसवाडी आणि फोंडा तालुक्यांतल्या विद्यालयांतल्या शिकपी भुरग्यांकच वांटेकार जावपाक मेळटले। विद्यार्थ्यांच्या ह्या 11व्या हिंदी भजन सर्तीक सकाळी 9:30 वरांचेर ओल्ड गोवा रेजिडेन्सीन सुरवात जातली। सर्तीक व्हडा संख्येन विद्यालयांनी वांटेकार जावचे अशी विनवणी सोशल स्पोर्ट्स आणि कल्चरल सेंटराच्या संस्थापक गजानन कोलतकरान केल्या। आमचो आता हो जो प्रोग्राम आसा हो ह्या वर्सा आमी 11वो हिंदी भजन कॉम्पिटिशन आपल्या ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी हॉलान आमी साजरो करतले। हेज्या पयलीं आमी 10 जी केली त्या 10 आमकां बरोच मोठो प्रतिसाद मेळ्ळा। आता ह्यावूय वर्सा आमकां बरोच प्रतिसाद मेळटा। ह्या 2 ऑक्टोबराच्या निमतान आमी प्रत्येक वर्सा स्वच्छ भारत अभियान हे खंयसर तरी एका गांवान आमी खंयसर एका विलेजीन आमी हे राबयतात आनी तेज्या नंतर आमी ओल्ड गोवा रेजिडेन्सी हॉलान येवन हो प्रोग्राम आमी साजरो करतात। जवळ जवळ 20 तरी स्कुलां फोंडा तालुका आणि तिसवाडी तालुक्यांची ह्या सर्तीत सामील जाता। म्हाका दिसता ही अशी एकमेव अशी स्पर्धा आसा आमच्या हिंदी भजन कॉम्पिटिशन। ही हिंदी भजन कॉम्पिटिशन आतां पर्यंत हांगासर गोव्यात खंयसर जायना आनी म्हाज्या म्हायती प्रमाणे इंडियेकूय खंयसर जायना। आतां हे हिंदी भजन जे आसता ते जे कोणाचे बरें जाता तांकां आमी प्रायज फावो करता। आतां हे जे प्रायजीस जे आसता ते पयले प्रायज आमी जवळ जवळ 5,000, दुसरे प्रायज 4,000, तिसरे 3,000 आणि चौथे 2,000 आणि पांचवे 1,500, 6वे प्रायजूय 1,500। तशेंच आमी बेस्ट प्रायज फॉर गांधीजीज कॉस्ट्यूम जो कोण बऱ्यापैकी गांधीजीचे भुमिका वठयता थंयसर ताका आमी 1,000 रुपयाचें बक्षीस दिता। तशेंच बेस्ट प्रायज फॉर कस्तुरबाचे कॉस्ट्यूम म्हणजे तेजी वेशभूषा जी करता त्यांच्या खातीरूय आमी तांकां बक्षिसां दिता। आतां आमी प्रत्येक 2 ऑक्टोबराक ह्या फंक्शना बरोबर जी स्कुलां ह्या सर्तीत भाग घेता त्या स्कुलांचे प्रिंसिपल किंवा हेडमास्टर किंवा हेडमिस्ट्रेस जे कोण आसता तांचो आमी सत्कार घडोवन हाडटा।